राज्यात वचत थंय रानवटी जनावरां लोकवस्तेत भोंवताना दिश्टी पडटात। खास करून वाघ। बांदा असोळणे वाठारांत वाघ दिश्टी पडिल्ल्यान लोकां मदीं खवदळ जाला। रान खात्यान रानाक काबबार केल्ल्यान जनावरां लोकवस्तेत भोंवतात। गोंयांत दिश्टी पडपी वाघ ट्युरिस्ट वाघ न्हय, ते नीज गोंयकार। गोंय सरकारान तांची नोंद दवरची। रान मंत्र्यान रानां सांबाळपाचो सोपूत घेवचो अशेंय थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आयच्या दिसाक 2 वाघाचे दर्शन जाले आणि ते म्हणत जाल्यार एक लेपर्ड जो आसा वो दुर्गा न्यू दुर्गा हांगा आणि एक बांदा असोळणा म्हणटा एक वाघाचे दर्शन जाले तो सुद्दां पट्टेरी वाघ। वो व्हिडिओ जो मनशान काडले कडेन आसा बांदा असोळणा हांगा वो क्लियर येनाका तरी पूण तो पट्टेरी वाघ ह्या हेणे दिश्टी पडटा। आज हांगा आसात हांगाय जो हेचे पयलीं 7 जे हे आसात लेपर्ड आसा हे धरले कडेन आसात दुर्गा हांगा। आनीक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हांगा पावले कडेन आसा आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हे मातशें सारखे पळोवचे पट्टेरी वाघ जर आसत तेकाय धरचो अशें म्हूण लोकांली मागणी आसा। एक टायगराचे दर्शन जाले कितें दिसता लोकां मदीं भंय पडला कितें जाला सांगपाक म्हणल्यार हांवें कालूच एक व्हिडिओ काडिल्लो की टायगर आता रिपब्लीक डे मनोवपाकूय येवपाक लागल्या गांवांनी आणि फॉरेस्टान जाय तशे मी झाडां बिळां कातरल्या आनी त्यांची हॅबिटाट काबार केल्या रावपाची घरां बंद केल्या। हे एक मनशाक एक घर दिवपाक सोदतात पूण जनावरांची घरां काबार करतात। तरी जनावरांनी रावप खंय ती जनावरां हिंगा थिंगा भटकतात आणि आता इट इज हाय टाइम ऑल द मिनिस्टर्स MLA जावं CM जावं ब्युरोक्रेट जावं ऑफिसर्स accept the truth that there are tigers all over Goa. They are not just tourists as Viswajit Bab Rane used to say this side. इतले घरां असले कडेन येवपाक लागले। होय घरां फाटल्यान घरां थंय मातशें रान कशें दिसता झाडां आसा आनी लेट अस ऑल एक्सेप्ट द ट्रूथ दॅट देर आर टायगर्स। आता हेमी फक्त बेश्ट्या दोळ्यांचेर साय हाडली म्हूण जायना आणि टायगर एकूच कडेन दिश्टी पडोंक ना चुकेन येयला म्हणपाक। केन्ना फोंड्या दिश्टी पडटा केन्ना केरी केन्ना चिचोण्या केन्ना आसोलना बाळ्ळी दिश्टी पडटा। सो दॅट मिन्स दे आर ऑल ओव्हर गोवा अँड दे आर आर गोंयकार्स। हे आमचे गोंयकार सगळे टायगर्स आसात। लेपर्ड चोयल म्हणून बट आय वॉज नॉट शुअर कित्याक एकल्यानी कोण सांगलें म्हणून आय वॉज नॉट शुअर हांव मातशें ओगी रावलो मागीर काल मागीर हिंग तेम आपोवन आयलो म्हाका सांगलो हिंग चोयलो मदीं सारको दोळ्यांनी एक 2 जाणांनी म्हाका सांगिल्लें। सो देन इज मागीर कन्फर्मड अशें आहा म्हूण। सो आमी रोखडो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारला आमगे जुलियो ही एग्री टू कम आज सकाळीं येयलो मातशें चोयल तेणें सर्वे केल्या। सो हिंग कितें जाता हिंग पयलीं लेपर्ड पयलीं 2 वयलो आहा हे रेंजीचेर एक 500 लेपर्ड 2 वयलो आहा पयलीं न्यू दुर्गा कांकणामडी सांतमडी एरिया हिल चोयला आसतले। हॅबिटेट आर व्हेरी इजी फॉर देम टू बी हियर आणि बारीक कितें जनावरांय मेळटा आसता तेका एशी ना जाल्यार तेन्ना जाल्यार सकयल येता आनी वॉटर होलूय आहा 1-2 कडेन। आज एक न्यूज जालो की आमचे असोणे गांवां टायगर बाउंस म्हणून बट बरें आयज चेअरमॅन ऑफ बायोडायवर्सिटी आमच्यांनी म्हणूं जायना टायगर लेपर्ड ऑर कितें तें। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजी प्रॉपर स्टडी करची अशें दिसता की हांव जाय जाणां विचारतालो पयलीं जाटल्या ती म्हणटा पयले पाटी टायगर आमच्या गांवां येयला केन्ना येयला आनी येयला तो थोड्याक येयला घडये उदक पिवपा येयला आसतलो थोडे आमी 2 वर्स बांदिल्ला हे पाट बांदिला। सो वयर जे डिस्टर्बन्स जाता दोंगराचेर तेन्ना ही जनावर गांवां येता म्हाका। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्टडी करची ते चोयची ते म्हणटा बायोडायवर्सिटी आमी बी बायोडायवर्सिटी 2 वर्स बांदिल्ला थोडे बांदिल्ला घडये तो मोलांगिणी दोंगराचेर सो येवपाक शकता। सो तो टायगर लेपर्ड ऑर कितें प्रॉपर हेची स्टडी करची म्हूण हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागोता आनी जी बायोडायवर्सिटी आहा ती बी सांबाळची। आमकां आमी प्लेज घेयला बायोडायवर्सिटी सांबाळाय म्हूण आमकां घेयला तुमी सांबाळा आमी सांबाळटाय आमकां जाता तशें करून बट जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेकडे बी प्लेज घेवचें ही प्रोटेक्शन ऑफ दीस बायोडायवर्सिटी आमकडे न्हू ते गव्हर्मेंटांनी बी कितेंय तरी करपा जाय प्रॉपर लॉ। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकर आनी संगीता ओली।